प्रितीच्या भयणी भावांनो, मान्यवंत आग्नेलाच्या दुसऱ्या नोवेनांत वांटो घेवंक सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. मान्यवंत आग्नेलाच्या भावार्थाची आनी मिसियोनारी जिविताची आकारणी ताच्या कुटुंबान सुरू जाता. हो दुसऱ्या नोवेनाचो विशय. मान्यवंत आग्नेलाच्या कुटुंबान जोगांत आनी पवित्र सोबीन जेजूचे मिसाव नेटान फुडें व्हेलें. दर एक क्रिस्ती कुटुंब गोरावी पवित्र सोबा आसून धर्म परगोटणेच्या वावरान मिसळ जावं क्रिस्ती कुटुंबाक एक केरीत जबाबदारी आसा. आपल्या घराच्या वण्टे भितर जेन्ना आवय बापूय भुरग्यांक बऱ्या मुल्यांनी आकारून हाडटात, तांच्या काळजान देवा आनी पेल्याचो मोग रिगोयतात, बागीवंतपणान आनी देव जाणवायेन तांचे जिवीत भरून हाडटात, तेन्ना एकामेकाक ती बरी खबर जातात. तशेंच एका कुटुंबान शेजार सामार्या आनी आपणाक मेळटा तितले कडेन बरें संबंद सांबाळून कसलोच वेगळोचार करिनासतना तांच्या गरजांक पावतात, तेन्ना सरभोंवतणीच्या कुटुंबा सोवे मिसियोनार जावंक पावतात. आमचे कुटुंब जेजूचे मिसाव शेवटाक पावयतले युक्त जागे जावंक मागुया. तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो येवकार. ह्या मिसाची इतेसावां हे पोरी. दिनवासता आनी जल्मा दिसा बरी भलायकी आनी देवाचो आशिर्वाद मागता पेद्रिना कायादो गोवा वेल्या. एजिकल कुलाको आनी एल्सा फेर्नांडीस हांकां बरी भलायकी मागता फेलिसियानो फेर्नांडीस बाती थावन. सगलीं आमी उबी रावन सुरवातीच्या गायनात भाग घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, मानवंत आग्नेलाच्या 97 पुण्यतिथी तयारेच्या दुसऱ्या नोवेना दिसाच्या मिसा बलिदानात वांटो घेवंक सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. आयचो मुख्य विशय मानवंत आग्नेलाच्या भावार्थाची आनी मिशनारी जिविताची आकारणी ताच्या कुटुंबांत सुरू जाता. मानवंत आग्नेलाचो कुटुंब दोर परगोटणी मानून घेतलो आनी दोर परगोटणी करतलो
एक जिवाळ आनी युक्त समुदाय जावन जोगांत आनी पवित्र सोबेत जेजूचें मिसांव नेटान फुडें व्हेलें. दर एक क्रिस्ती कुटूंब गोरावी पवित्र सोबा आसून दर परगोटणेच्या वावरांत मिसळ जावंक क्रिस्ती कुटुंबाक एक खेरीत जबाबदारी आसा. आपल्या घराच्या वणटी भितर जेन्ना आवय बापूय भुरग्यांक बऱ्या मूल्यांनी आकारून हाडटात, तांच्या काळजांत देवा आनी पेल्याचो मोग रिगोयतात. भोक्तिवंतपणान आनी देव जाणवायेन तांचें जिवीत भरून हाडटात तेन्ना एकामेकाक ती बरी खबर जातात. तशेंच एका कुटुंबांत शेजाऱ्या सामाऱ्या आनी आपणाक मेळटात तितलेय कोडे बरे संबंद सांबाळून कसलोच वेगळोसार करिनासतना तांच्या गरजांक पावतात तेन्ना सोर भोंवतणच्या कुटुंबां सोवे मिशनार जावंक पावतात. आमचे कुटुंब जेजूचे मिसांव शेवटाक पावयतले युक्त जागे जावंक ह्या मिसा बलिदानांत आमी मागुया. मोगाच्या भावा भयणीनो, ही चिंतना आमच्या मनान दवरून ह्या पवित्र रितींत फावो ते बरी वांटो घेवच्या खातीर आमची काळजां मनां आमी आतां तयार करुया. देवा लागचे आनी एकामेका लागचे बोगसाणे आमी मागुया. काळजांतावन दूख धरून देवाच्या काकुळटीक उलो मारून सगळीं आमी म्हणुया. हांव पातकें सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगेवन सदांच सांवकारी मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करप प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. Somia kakutko, somia kakutko, somia kakutko, somia kakutko. Krista kakutko, Krista kakutko, Krista kakutko, Krista kakutko. Somia kakutko, somia kakutko, somia kakutko, somia kakutko. प्रार्थुया. आमची दोर एकलांची इंतेसांवां आमच्या काळजाचे ओत्रेक आमची फामील देव बापा थंय आमी उबारुया. बापा, तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून बावार्थ्यांची काळजां तूं मोगान पेटयताय. आमच्या सोयऱ्या दोयऱ्यांक आनी इश्टा मित्रांक आमच्या बराबर कोरे इश्टागतीच्या मोगांत सांबाळ. हे परी सगळ्या बळान तुजो मोग करूंक आनी तुका मानता तसले ते सगळ्या काळजान पाळूंक आमा समेस्तांक कृपा दी. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता
सासनाच्या सासनांक बागेवन पावलून तिताक बरयलोले चिडी वेले वाचप प्रितीच्या तूं तुजे पाळेन असलो आनी दोन शास्त्र्याक पुटवता तसली चाल शिंकूय जाणटे दादले मोर्यादीचे माणसुगेचे तोजवितेचे तशेंच भावार्थान मोगान आनी सोंसणीकायेन तीर दोन जावचे तेच पोरी जाणट्यो बायलो भोगतीवन जिविताच्यो जावच्यो नोय चाडयो सांगपी ओ सोऱ्याक लोबदोल्यो तांणी खूद बरें तें शिकोवचें ताचे कडचे तोन्या बायलांनी आपल्या घोवांक मोग करूंक आनी आपल्या भुरग्यांची आपुरबाय करूंक शिंगचें तशेंच तोजवितेच्यो निर्मोळ जिवाच्यो मोर्यादीच्यो आपल्या घोरादाराच्यो दुलोप काळजाच्यो आनी आपल्या घोवांक खालत्यो जावंक तांणी शिंगचें हे पोरी देवाच्या उतराक बेमान जावची न्हय तोन्ने दादल्यांक मोर्यादीचे जावंक धीर उर्बा दिवंक शिंकोय लोकांक बरें कोच्या वावरान सगल्या वाटांनी तूं बरें देखीचो मनीस म्हूण दाखय शिकयता तेन्ना खरेपणी आनी मानसुगेन शिकय तुजें उलोवप इतलें बरें आनी सारकें जावं की तातूंत कसलीच खोड सांपोवची ना तशें जाल्यार आमचेर कितेंच वायट उलोवंक जायना म्हूण पळोवन आमचे दुस्मान लॉजीक सांपडटले सगल्या मनशांक सोडवण मेलचे खातीर देवाची दुलोप दिसती पडली ती आमकां ओद्रोमी जिविताची चाल आनी संवसारी आशा सांडून मानसुगेन प्रमाणीकपणान आनी भोगतीन ह्या संवसारान जिवंक शिंकय येवचें आसा ते सुखाचो बोरवासो धरून मुणगे आमच्या व्हरत्या देवाक आनी सोडवणदाराक जेजू क्रिस्ताच्या दोबाजीक येण्याची वाट पळोवन आमी जिवंक आमकां सोद तरेचे खोट्यापणांतली सोडोवचे खातीर आनी नितोळ केलेल्या बऱ्या कोन्यांक करूंक आशेता तसली आपल्या काशा पोरसा करून घेवचे खातीर ताणें आमचे पासत आपणाचेंच बलिदान केलें देवाचें उतर हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातान आसा सगळीं पोतून म्हणुया बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातान आसा सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव आनी बरें तें कर दीस भोगूंक आनी शांतीन जिवंक तुका मेळटलें सर्वेस्परा सवें आसूं सगलो तुजो संतोश तुजे काळजीस आशेता तितलें तो तुका दितलो जबाब बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातान आसा बऱ्या मनशाचो जीव सर्वेस्पर राखता ताका सासणाचें दायज फावो जातलें मनशाचीं पावलां सर्वेस्पर राखता आनी मोगान ताचे वाटेवेलो सगल्यो आडकोळ्यो काडून उडयता जबाब बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातान आसा वायटाक फाट कर
बरें करूंक लाग. सासणांक तोखता तसलें तुका तिकान मेळटलें. दीस जातलो बरें मनशांचें दायज. थंय तीं तिकान कोत्तलीं सासणाच्या सासणांक. जाबाब बऱ्या मनशाची सोडवून सोर्वेस्पराच्या हातान आसा. उदगार सगळीं उबी रावया. Zój sorvesporak, 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 zój. सोमी म्हणटा कोण म्हजो मूग कोत्ता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मूग कोत्तलो आनी आमी ताचे ताई येतले. Zój sorvesporak, 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 zój. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मार्को परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजूची आवय आनी भाव भयण पावून सोडली आनी भायर रावून तांणी ताका आपोवंक धाडलो. ताचे भोंवतणी खूब लोक बशिल्लो आसतना वसो ताका निरोप दिलो. पळय, तुजी आवय आनी तुजी भाव भयण भायर आसात आनी तुजे कडेन उलोवंक सोदतात. आनी ताणें तांकां असो परतीपाळ केलो. म्हजी आवय कोण, म्हजी भाव भयण कोण? आनी आपणा भोंवती बशिल्ल्यांचेर नदर भोंवडावन म्हणलें, ही आसात म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयण. देवाची कुशी करता तोच म्हजो भाव आनी म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावा भयणीनो, एका याज्ञिकान वा दोतोरनीच्या वर्गांत एका देव संदेशकारान आमकां हो प्रश्न केला आसतलो. तो म्हळ्यार, देवान तुका कित्याक रचला? आनी ताचो जवाब म्हळ्यार, देवान म्हाका रचला ताचो मोग करूंक, ताची सेवा करूंक आनी एक दीस ताच्या सांगाता सासणाक जियोंक. हांव आनी तूं एक भावार्थी कसो हें मानून घेता की हांव देवांत आयला, देवान म्हाका रचला. देवान म्हाका रचला एक करीत मिसावांक. ताचो आनी पेलाचो मोग करूं आनी एक दीस हांव आनी तूं सासणाचें जिवीत जोडूंक. पिच्या भाव भयणीनो, हें दुसऱ्या उतरांनी सांगचें तर देवाचो उपकार आमी जावंक आनी आमकां आमच्या कोरण्यांतल्यान ताका साक्षी दिवंक, ताचें उतर परगटूंक वा दर परगटणार जावंक हें मुजें ह्या संवसारांतलें मिसांव हें कार्य. म्हणटच पितीच्या भावा भयणीनो, ही भावार्थाची यात्रा
हे मिसांव म्हजे सुरू जाता फामिलींत. आनी आयचो विशय हांवें वेंचून काडलेलो आसा आग्नेलाच्या भावार्थाचे आनी मिशनरी जिविताची आकारणी ताच्या कुटुंबांत सुरू जाता. म्हणटच प्रितीच्या भाव भयणीनो, फॅमिली इज द क्रेडल ऑफ फेथ. कुटुंब भावार्थाचें एक पायणें. आनी आवय बापाय वडील पवित्र सभेचो बोरवोसो आनी आवय बापाय आपल्या भुरग्यांक पवित्रपणाचो नमनो आनी ती आवय बापाय आनी वडिलां तांच्या भुरग्यांक आकारणी करतात. आपल्या फामिलींत दोन परगोटनां जातात, धर्म परगोटतात. आयच्या वाचपांनी आमी आयकलें. आयच्या पयल्या वाचपांत भगवंत पावलू तितासाक बरोवन सांगता आनी चीट तो किरीतपणी ताका बरयता. कशे भाशेन कोणाक तुवें विंचून काडूंक जाय, कोणाक तुवें धाडूंक जाय. दोन परगोटनां जावंक बऱ्या गुणाच्या, मानसुगेच्या, बऱ्या देखीच्या, मर्यादेच्या, देव मोगाच्या आनी देव भिरांतीच्या ह्या मनशाक, ह्या जाणट्यांक फुडारी नेमूंक तो पाठयता. आनी आयच्या निमाण्या उतरांनी तो सांगता, तुज्या बऱ्या करण्या वरवीं, तुज्या देखीच्या आनी मानसुगेच्या करण्या वरवीं तुजे दुस्मान लोजेक पडटले. एका भाशेन तो सांगूंक सोदता, तुका देवान पाठयला ते बऱ्या मनशाक विंचून काड, दोन परगट कर. हाचे शुभ वर्तमानांत जेजू म्हणटा, देवाची खुशी करता, देवाचे उतर आयकता आनी पाळटा ती तुमची आवय बापूय. पिक्षा भाव भयणो, जेजू आमकां किरीतपणी म्हणटा आमी ताची खुशी करूंक, भावार्थाचें जिवीत आमी जियोन तो अनुभवलेलो भावार्थ देवाचो मोग आमी परगोटूंक. हो मिशनरी वावर म्हाका आनी तुका दरेकल्यांक आपयला. आमच्या भावार्थाची आनी मिशनरी जिविताकांनी आमच्या कुटुंबांनी जावंक जाय. आवय बापूय भुरग्यांक भावार्थाची गोवायकी जावंक उतरांनी आनी चालींनी. आनी आवय बापाय आपल्या भुरग्यांक भावार्थाची आकारणीची संदेशकार जावंक, त्या त्या वस्तूक ते मोल दिवंक आपल्या फामिलींत आपल्या भुरग्यांक शिकोवंक जाय. देवाक पयलो आनी वयलो जागो दिवंक पापसाहेब म्हणटा, बाब फ्रांसीस अशें सांगता, कुटुंब एक मानाची सुवात. जंय भावार्थ परगट जाता, जेन्ना आमच्या कुटुंबांत देवाक आनी मागण्याक वेळ आसता, थंयसर शुभ वर्तमान परगट जाता. आनी त्या फामिलींत देव आपोणी फुलतात आनी देव आनी बरी खबर त्या कुटुंबांत परगट जाता. हे कोरेन स्पिरितच्या भावनेन सोत, जेन्ना आमच्या फामिलींत एकामेका थंय मोगान, मानसुगेन, देवाच्या मोगान, दैवीक मोगान आमी जियेता, तेन्ना त्या कुटुंबांत बरेपण आमी एलांक दिता, आमच्या सेज सामार आमी दिता.
आनी पेलो आमकां पळयतना अनेक क्रिस्त तो म्हणटालो तो म्हणटली पिच्छा भाव भयणीनो मान्यवंत आगदेल ल्हान भुरगो आसतना भावट तसो गोठ आपला आवय बापूय वरी शिकलो आनी ताच्या आवय बापूयनी ताका हें शिकयलें ताणें दुसऱ्या भुरग्यांक हें शिकयलेलें जें कितें ताच्या आवय बापायन शिकलो आपला मिशनरी जिवितांत ताणें जायत्यांक शिकयलें आपल्या बऱ्या देखीन आनी आपल्या उतरांनी देवान ताच्या आवय बापूय 9 भुरगीं दिल्लीं तातूंतले 2 याज्ञीक जावंक पावले बाबाटाची आकारणी तांणी केली त्या भुरग्यांक आनी देखी बरीत मानसुकाच्या जिवितावरी तांच्या भुरग्यांक एक युक्त मार्गदर्शन ताणें दिली आनी अशें बावट्टाचे 2 परगोटणार जितात तांच्या फामिलींत देव आपोवणी मेळटात ताची आवय बापूय करीतपणी गोरिबातें गोरचेवतें करीत हुस्को तांकां आसलेलो गांवचो लोक करीतपणी गांवचो लोक तांकां बोट दाखोवन म्हणटले मानव आगलाचे आवय बापूय म्हणटली काय बरी देख त्या आवयची काय बरें कुटुंब तांचे काय बरी भुरगीं ती तर पितीच्या भाव भयणीनो आयज नोवेनाचो दुसरो दीस आनी आयच्या दिसा करीतपणी म्हाका आनी तुका देव आपयता आमी आमच्या फामिलींत पयल्यान पयले देवाक पयलो आनी वयलो जागो दिवंक आनी आमच्या फामिलींत देवाचे उतरां चे तान आनी बूक आमकां लागून आमच्या बऱ्या करण्यावरी जेजू क्रिस्ताक बरी आमी जेजू क्रिस्ताक साक्षी जावं आनी आमच्या गांवांत आमच्या शेजारा आमच्या बऱ्या करण्या वरवीं जेजूक परगोटूंक 2 परगोटणां मिशनरीज जावं 2 एकलांक उलो तर पिच्छा बाबणा देवान आमकां रचलात ताचो मोग करूंक ताची सेवा करूंक आनी सासणाक एक दीस सासणाचें जिवीत आमकां मेळोवंक सोडच्याक मोग आनी भावार्थ आनी उतरां वरवीं तें परगोट करूंक तर पिच्छा बाबणा ही कृपा आयज करीतपणी आयच्या मिसा भेटेंत आमी मागुया सगळे आमी उबे रावया आमची बावाटाची मागणी आतां आमी भेटया आमच्या पाप साहेबान विस्मांनी यात्निकांनी आनी मोतव्याशांनी क्रिस्ती पोरजेची सेवा करतना सदांच देवाच्या मोगान आनी एकामेकाच्या मोगान भरलोले गोराबे बांदून हाडूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया दयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आयक आमची काबूत कर आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी सगळ्या धर्माच्या लोकांक आपल्या धर्माच्या मुल्यां प्रमाणे आपले कुटुंब चलूंक सगळीं सोंपेपणां दिवंक वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया दयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आयक आमची काबूत कर आमी क्रिस्ती भावार्थ्यांनी देव दिता त्या तरेतरेच्या उपायांनी देवाच्यो वाटो समजून घेवंक आनी त्यो जतनायेन शिकून त्याच वाटांनी चलूंक
आनी दुसऱ्यांकूय त्यो शिकूंक आदार दी म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर. आपल्या कुटुंबांत भुरगे बाळांच्या देण्या खातीर मागतोल्या सगल्या काजारी जोड्या पासत मागुया. देवान तांकां फळां बरीत करून भुरग्यांचें देणें फावो करून तांचें कुटुंब खुशालकायेन भरूंक म्हूण आमी मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर. आमच्या दर एका कुटुंबान देवाचें आसने सदांकाल भोगूंक आनी आमच्या कुटुंबांनी मोग सोंसणीकाय बोगसणें मोयपास एकामेकाक वेल दिवप आनी पवित्रताय वसूंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर. आमच्या खासगी मागणे पासत आमी मागुया. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. बापा आमचे लागीं दिवूं तुका उत्तम देणी, देखून आमी ही तुजी भुरगीं आख्खी प्रितून कोता वेदी तिचेर तुका समर्पिता. संवसारांतली सर्वां सोंसणी मोगाल बापा घे तूं मानून हेंचाम गेले ओडून येपो. ताटांत काशी दितां घालून तुका आमचे हेंची नोटपण. बापा ना आमचे लागीं दिवूंक तुका उत्तम देणी, देखून आमी ही तुजी भुरगीं आख्खी प्रितून कोता वेदी तिचेर तुका समर्पिता. संवसारांतली सर्वां सोंसणी. म्हज्या भावा भयणीनो, आमी हे बेटोवचे बलिदान सोर पोदेदारा देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हणून आमी मागुया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेन आमच्या नाक्या भविष्येच्या गांवांत सर्वेस्पर मानून घेवंक. बापा, शांतीच्या आनी एकवटाच्या बलिदाना आमी तुका भेटयता आनी आमचे कुटुंब तुज्या कुरपेन आनी शांतीन भर म्हूण तुजे लागीं हात जोडून मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सौर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वतें आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो.
प्रितीन तुवें मनशाक रोसलय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं दोयेन ताका सोडयली. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळोन आमी तुजी स्तुती गायता. Sorvespor tu, surgani संसार बोल्या तुझ्या होय बोबा. Sorgi तुका जोय जोय, sorgi तुका जोय जोय. Sorvesporaचे नावी eta taka जोय. Sorgi तुका जोय जोय, sorgi तुका जोय जोय. बापा, करोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच बरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नवें दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोरोरेचें हें रोगत पातकांचे बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawarta so gotu por gotuya. Sumia Jesu ami hondo kata, ani hekasitle pieta, itle pauti tu oivo aiso, ami tuje moron por gota. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगात सेवतला आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रेतुमेचेर विस्तारले पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमचे गवळी बापा, सिमेव आमचे आदारी गवळी बापा आनी सगळ्या यादकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणांची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टाक गतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरचडीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर.
आमा सोमेस्तांची हांगा शीर जाल्ल्याची आयच्या इंतेसांवाची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी पिलार सायबिणी देवाचे माई संगाती तिचो पोती बागेवन सुसे बागेवन दवरमूत आनी चड कालीं तुका मानवल्यांत ते सगल्या भोगतां बराबर बागेवन झुजे वाजा बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडवणदारानं शिकयलेले मागणे आतां आमी सगळीं बाबार्थान म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळण्या पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली सोर खोटेपणांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आनी बरी भलायकी आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवशान ओत्रेकता तर आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांच्यो न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर आनी मोगाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदांखाल तुमचे सवय आसो. एकामेकाक आमी शांती दिवया. शांती तुमचे सवय आसो. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कोण रोगात आमी सेवंक पिता ते आमचेर जगते आनी केसलें जावं पूण तुज्या काकुळटीन आमचे कुडीक आनी तशें सपने भलायकी आनी वखद. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयलां ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
देवा उतर मोगान घेता देवा उंदो मोडून वाटा तशेंच आमकां फावो जाली एरुय देणी वाटून आमी जाता बाप्पा भुरगीं तुजी जाता कोरी बाबोय सगळीं जाता बाप्पा भुरगीं तुजी जाता कोरी बाबोय सगळीं मोगा वाटप जाता मिसां चोट्टा घरांत चलता गांवांत दमदम असले बेचोनेचो उजवाड आमच्या जिविताचो जाता पृथ्वेर साक्षी दिवो जाता स्वर्गार संतोष तुजो जाता पृथ्वेर साक्षी दिवो जाता स्वर्गार संतोष तुजो दुखेक लागून पिडेक लागून बाबोय सुमराक दुखीत बुडून चलया आमी संसार फुलोवंक दुखां पुसूक काळजां बुजूंक गोरचे वंतांक पांगरूक न्हेसूंक बोरवाशाची दिवली पेटोवंक गोरचे वंतांक पांगरूक न्हेसूंक बोरवाशाची दिवली पेटोवंक जेजू आमचे काळजां लायलेलो आसा एक घडीभर आमचे दोळे बंद करुया काळजांत आयलेल्या जेजूक दिन वाचुया आमकां सगल्यांक ताचे फाटलावदार कर म्हणून मागुया प्रार्थया प्रितीवंत बापा सर्गींचो उंडो दिवन तुवें आमकां दादोशी केलाय तो दिता तो गोठायन ह्या जिविताचे हाल उदारपणा मदें पवित्र कुटुंबाची देखी प्रमाणे जिवन सर्गार तुज्या भुरग्यांक तुवें तयार केलाय ते इनाम जोडूंक आनी सासनाक तुज्या महिमेवंत कुटुंबाचो सांगात बगूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं बसुया आनीक एक पावडी इश्टानो तुमकां सगल्यांक मायमोगाचो येवकार ह्या पिलारच्या दोंगरार ह्या अपवित्र जाग्यार मानवंत आग्नेलाच्या जाग्यार तुमी आसतना देवान तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर तुमच्या वावर धंद्याचेर आशिर्वाद घालचो म्हणून आमची खालती मागणी मोगाळ इश्टानो तुमची किरीत इतिहासां पासत मिसां तुमच्यान ऑफिसान दिवंक येता आमच्यो कोंकणी बायबल डायरी 2025 ती विक्रेक आसा पुस्तकशाळांत आनी इन्फॉर्मेशन डेस्क हातूंत मेळटा आमी केरीत भाशेन 2 वर्सां पिलाची संस्था ही कोंकणी बायबल डायरी भायर काडटा आनी आमकां जाय देवाचें उतर शिंपडायलेलें आमी मागता तुमचे थंय दर एका कुटुंबान एक तरी ही बायबल डायरी व्हरची
तुमच्या इश्टांक तांच्या जल्माच्या दिसाक दुसरे गिफ्ट दिवपाचे सोडून असले गिफ्ट दिवचे. तुमच्या मेलेल्यांच्या दिसांनी ह्यो त्यो वस्तू दिवपाच्यो सोडून एक एक कुटुंबाक तुमच्यान एक एक बायबल डायरी दिवंक जाता आदी. अशें करून इश्टानो देवाचें उतर आमी शिपडावंक प्रयत्न करुया. आमच्या पिलारचे संस्थेंत पाद्री जावंक सोदतल्या सेमिनारिस्टांक तांचे शिंगपांत आनी आकारणेक आदार दिवंक कोणाकूय खुशी आसा जाल्यार आमचे बसीस डेस्क ऑफिसांत वचून मेवची. ह्या वर्साक आमी सेमिनारीचे एनेक्स बिल्डिंगांत पिलार मिशन एक्झिबिशन तयार केलां. पिलारचे मिशनार वेगवेगळ्या गांवांनी वचून जेजूचें शिव वर्तमान पुरगोडटात त्या त्या गांवांतली संस्कृताय ह्या प्रदर्शनांत दाखयल्या. ताची उक्तावणी कालच्या दिसाक आमच्या आदरबिस्म साहिबान च्या हातांतल्यान जाल्ली आसा. मागता सगळ्यांताय तुमी थंय वचून बरे भाशेन पळोवन आनी तुमचे मिशनार पुतांचो वावर तुमी अणभवचो. तशेंच इश्टानो कालच्या दिसाक आदारबिस्म साहिबाच्या हातांनी अंडरस्टँडींग वॉट वी सेलिब्रेट आमी जे समारंभाव ताची समजणी पवित्र मिसाची हाचो एक बूक काल रिलीज जाल्लो आसा. आमच्या पुस्तक शाळांक तो मेळटलो. ह्या फाटल्या कांय वर्सांनी तुमी पळयतात बरे भाशेन मिसांत वांटो घेवंक जायतो तुकोस जायतो जाता तसलो वातावरण रचून हाडूंक आनी मिसाचो पेंडल व्हडलो आनी सोबीत आमी घातला. कांय जाणांनी उदार म्हणून आमकां आदार दिल्लो आसा. आनीकूय जायतो कोर्च आसा. कोणाकूय खुशी आसा जाल्यार ह्या कोर्सांत वांटो घेवंक आमकां आदार दिवंक ऑफिसांत मेवची. इश्टानो आमकां कांय वस्तू कालच्या दिसाक मेवलेल्यो आसात. एक रेजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मोटराची आल्जिया आंजेला पेरेरा हाची तुमची जाल्यार येवन व्हरची. तशेंच एक कांकोण आनी दुसऱ्यो वस्तू मेवलेल्यो आसात. तुमचे जाल्यार आमचो फादर बॅप्टिस्ट आसा ताका येवन तुमी मेवची. मोगाळ इश्टानो मान्यवंत आग्नेला वरवीं जायत्या जाणांनी जायतें बरेपण अणभवलां. ह्याच कारणाक लागून आयज तेरेजिना कारवालो लोटलुंतावन अशें सांगूंक लायता. म्हज्या मामीक काळजाचो बुराक आसलो. गेल्या वर्साक तिचो काळजाचो बुराक सामको चड वाडत गेलो. तिका 73 वर्सां आसलीं आनी ऑपरेशन करूंक जायना आसलें देखून दोतोरान तिका ओक्ताचेर घातली. तिचेर कुडीचे सांद्यांनी रगत सारकें खेळोनासलें. 2023 वर्साक ऑक्टोबराचे पयलीर ती घरा एकली आसली तेन्ना तिका कितें तरी जाता तशें दिसलें आनी तिचो स्वास बंद जावंक लागलो. आमी तिका तिच्या सदांच्याच दोतोराक दाखयली आनी ताणें तिका तपासली आनी सांगलें आतां तिचें चड जालें आनी आपणा लागीं कांयच जायना. तिका तुमी GMCंत वो आपोलो हॉस्पिटलांत व्हरात. ते वेळार थंय दोतोराच्या क्लिनिकांत मान्यवंत आग्नेलाचो एक फोटो आसलो. थंय हांवें मान्यवंत आग्नेलाक उलो मारलो आनी मागलें मांयक बरी कर म्हणून. ते उपरांत हांवें दोतोराक सांगलें म्हाका नाका तिका दुसऱ्या हॉस्पिटलांत व्हरूंक. म्हाका कसलो तरी एक उपाय सांग. आनी जायते वेळान दोतोरान एक उपाय सांगलो. त्या सांजचे सोनोग्राफी करूंक ताणें आमकां चीट दिली. ते उपरांत आमी घरा आयलीं आनी हांवें मांयक मान्यवंत आग्नेलाच्या फोंडाची माती उदकान घालून पिवंक दिली आनी मागलें तिका पेकोवणी फावो कर म्हणून. ताचे सांगाताक आमी तेच सांजे आमी सोनोग्राफी केली तेन्ना अजाप म्हणल्यार रिपोर्ट नॉर्मल आयलो. तिचो बुराक नासलो. तोच रिपोर्ट घेवन हांव दोतोराक मेळूंक गेली. दोतोर सारको टोटाक जालो. एका म्हयन्यान पयलो काडलेलो रिपोर्ट ताणें मागलो. त्याच म्हयन्यांत टेस्ट केल्लो रिपोर्ट बुराक आसा म्हूण दाखयतालो आनी आयज सांजे टेस्ट केल्लो रिपोर्ट नॉर्मल दाखयतालो. दोतोर म्हाका विचारूंक लागलो तुवें तिका कितें केलां. तिचो रिपोर्ट नॉर्मल आयलो आनी बुराक ना जालो. हांवें सांगलें
तिका हांवें मानवंत आग्नेलाची माती उदकान घालून पिवूंक दिल्ली. दोतोर अजाप जावन म्हणलें की तिका मानवंत आग्नेलानूच बरो केलो. आतां ती सामकी बरी आसा. देवाक आर्गांव दिता आनी मानवंत आग्नेलाक दिन वाचता. मोगाड इश्टानो, भावार्थ आनी भावार्था वरवीं असल्या जायत्या लोकांनी देवाचो आशिर्वाद मानवंत आग्नेला वरवीं अणभवलेलो आसा. आयज आमी आयिल्लीं आसा, आमचोय भावार्थ जागोवया. तरेतरेची गरजा पासत आमी मागूंक आयिल्लीं आसतना पयली सुवातेर सायबा आमचो भावार्थ वाडय म्हणून मागतना आमच्यो गरजो मानवंत आग्नेला वरवीं देवा बापाच्या हातान घालुया. बरेच बरें इश्टानो, ह्या दिसांनी आमी किरीत भाशेन मानवंत आग्नेलाक सांताचो दर्जो मेवल्या पुरो म्हणून मागतात. तरी सगलीं ते सावा एकठांय करुया आनी आमी सगलीं उबी रावन ह्या नोवेनांत भाग घेवया. उबी रावया. उपकार मेळूंक मागणें. सोर पदवेदार देवा, आमच्या सर्गीच्या बापा, आमचे सोडवणी खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी अडकता आनी त्याच खातीर तुज्या विचून काडलेल्या सेवका उदेशी ओर्चोऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानवंत आग्नेल एक नामणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिन वाचता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानवंत आग्नेलाच्या बागयोन जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान मागता. तशेंच आतां मानवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदबरी जिवितांत भागीदार जाला म्हूण दाखोवंक हो उपकार. तुजी गरज भावार्थान उबार. एक खुणा कशी फावो कर म्हूण विनयता. मानवंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणें. अगणीत काकुतीच्या देवा, गणित काकुतीच्या देवा, सोडपोट पडून तुज्या पांयां सरशी आमी मागता व्हडा विस्वासान तुजी खुशी आनी आमच्या बरेपणांक उपकारता जाल्यार मानवंत आग्नेलाक सांताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगोड परगोटणे उदेशी मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे नावी आमेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचोनियात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. रोचणाऱ्या स्वर्गा संसाराच्या कुर्दोया बापा मोगाच्या आशेतां लालून तुजी पोजार altarat man padagnera borvoshan purta vardan bagoy deva karzachita pauzalyar tuja burya diaskari sorga Raja Borvoshan Purta Vardan Bagoy Deva Karzachita Pauzalyar Tuja Puryan Diaskari Sorga Raja